हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. हे देवस्थान असा ते सातेरी केळबा आजोबा अशी देवस्थान असा. ह्या देवस्थानाचे आजोबा असा पळय तो राखणदार असा. राखणदार असल्या कारणान ह्या देवस्थानात बारीक भुरगो तो जाणटो पर्यंत हांगा येतात आणि ते आपले कितें जे अडी अडचणी आसा ते नवस सांगतात. तसेच सुशिक्षित अशिक्षित किंवा गरीब श्रीमंत असे सगळेच लोक ह्या देवस्थानात आपापले परीन आपल्याक जे जे कितें अडचणी येता त्यो दूर जावंक जाय म्हणून आजोबाक नवस करतात. आणि ते नवस केल्या उपरांत त्यांचे जेन्ना काम जाता तेन्ना ते आयतार बुधवार ह्या देवस्थानात येवन आपले ते नवस पेड करतात. आणि आमकां बी सांगून वयतात की आपूण अमूक अमूक नवस केल्लो अमूक अमूक गोश्टीक लागून तो आपलो जालो हा अशें म्हणून आमकां बी सांगून वयतात. जे आम्ही परिसरात आसा ते आमचो केरी असो गांव आणि ह्या सह्याद्रीच्या पायथ्याक आमचो वसलेलो गांव आणि तेका लागून ह्या आजोबाक खूपच महती आजोबा जो आसा आमचो तेका आमच्या गांवराटीचो राखणदार सुद्दां म्हणटा. आणि हो जो राखणदार आहा हेची निर्मिती आयज आनी काल न्हय तर हजारो वर्सां पासून तेची निर्मिती जाल्या. आणि अशी एक आख्यायिका मेळटा काय तर ही जो आमचो त्रेता युगात सुद्दां तेची उल्लेख मेळटा काय तर शंकरान हेची निर्मिती केली काय तर गांवच्या जे आपले जे भक्त आसले तांच्या रक्षणा खातीर ह्या राखणदारांची निर्मिती केली. आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना जे युग सोंपल्या उपरांत जे कलयुग आता आमी जे युगात वास्तव्य करतात ते कलयुग जेन्ना सुरू जाले तेन्ना त्या कलियुगात तांकां एक काम नेमणूक दिली काय तर एक परिसर दिलो आणि त्या परिसराचें रक्षण करपाचें काम तुजें आसा. आणि सगळे सुत्रां जे आहा ते सगळे जे आमच्या गांवराटीचे जितले चाळे मेळे जे आसा ते सगळे त्याच्या स्वाधीन केले आणि तेका ह्या गांवाचो राखणदार आणि म्हणून तेका आमी आमच्या गांवराटीचो राखणदार अशें म्हणटा. आणि प्रत्येक गांवागांवांत अशें आसा आनी नांवां वेगळीं वेगळीं आसा तेन्ना ह्या आमच्या गांवांत जो आसा तो आमचो गांवराटीचो राखणदार क्षेत्रपालय म्हणटा तेका क्षेत्राचें रक्षण करणार म्हणून क्षेत्रपाल असो हा आमचो आजोबा. आजोबा रातच्या 12-1 तेजी फेरी आसता. तो प्रत्येक कुळाकडे किंवा आमचे जे कितें स्थानां आसा ज्या ज्या जाग्यार वचपाचें आसा थंय तो फेरी मारता आणि परत आपल्या ते जाग्यार वयता. तशी फेरीन म्हणजे कितें आसा आमच्या घरा कडल्यान तो वयता. सपोज आमी तेन्ना ल्हान आसतना थंय कितें घाण केली जाल्यार तो दांडो वाजोवन आमकां दितालो की बाबा तुमी हांगा घाण करता दुसरे फावट हांगा तशें करपाक जायना म्हणून. दांडो वाजयताना बी आमी आयकला तेजी ती घुंगरू वाजता ते पण आयकल्या. ही जी आमची समोर दिसता ती आमची एक आजोबाची वनराई तिका म्हणटा. ते वनराई तिचे वास्तव्य असे आमचे एक हे आणि ते जेन्ना सांगल्या प्रमाणे तो आमचो रात्रीचो प्रहार जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना तो भोंवतालो आणि सगळ्याच्या संरक्षणा खातीर भोंवतालो. कुठल्या गांवांत कितें वायट आसा बरें आसा सगळें बघपाचें काम त्याचें आसता. पूण हेजा कदाचित जर ते कोणाची दृश्ट्यादृश्ट जाता चुकान म्हाका अशी जाली जाल्यार आणि आता सांगपाचें म्हणजे गरज आसा म्हणजे आता जे खूपच जे पॉप्युलेशन वाडल्या कारणान भुरगे रातचे फिरता आणि तेका लागून तांकां म्हणजे मनुष्य रुपात खंय तरी तांकां फिरपाचें पडटा पण तेजी खंड पडचो ना ही शुवर. एकदां हांव कणकवली सायडीन गेल्लो गाडी घेवन वयतालो. ड्रायव्हर आसलो हांव तेन्ना ड्रायव्हिंग नकळो आसलो. ड्रायव्हरान म्हाजे एक्सिडंट केलो. एक्सिडंट केल्या उपरांत 100% ड्रायव्हराची चूक आसली ती. पण हांवें देवाक थंयच्यानच पांयां पडलो आनी सांगलें की पळय म्हटलें आमची चूक आसल्या कारणान ते पब्लीक लोक आमकां मारताले तेन्ना एक तर तूं कितें कर आमकां जिवंत घरा व्हार ना पेक्षा हांगा जर त्या लोकांनी जमावन आमकां मारलो जाल्यार आमची आई किंवा बायल भुरगीं आसा पळय ती तुका कितें म्हणटलें देवा तूं तेका कसो पावोंक ना. आनी आयज हांव दिसता पळय न्हू तो तेजेच कृपेन हांगा दिसता. कित्याक 100-200 लोक जमा असल्या कारणान माझी चूक जरी नसली तरी पण हांव त्या गाडयेंत असल्या कारणान म्हाका लोक मारूंक शकता असले.
आमचो वनराई आसा, वनराईन आमी प्रवेश कोणी करता भितर, पण भितरले कितें वस्तू बिस्तू अशें हाडपाक मेळना आनी तेजो जर हाडलेच तुवें जाल्यार तुका घरा कडेन येवन मागीर तुका त्रास भरपूर जाता. पण तरी आसतना एक समज आमी पयलीं आतां कोण तशें करना, आतां स्लॅबाची घरां येयल्या कारणान पयलीं जे वांशे बिशे हाडटाले आमी वतान एक वासो बिसो हाडलो आनी तेका समज आजोबा आपूण एक म्हाका गरज आसा आनी आपूण तो व्हरता म्हणा जाल्यार तुका काय तेजें हें नासलें. आनी समज तूं सांगच्या पयलीं हाडलो तेका जाल्यार तुका त्रास तरी जावप ना, तो थंयसून भायरच सरप ना, म्हणजे थंयसल्यातूच घट जावतालो तो अशें. परत ते मिरवेल म्हणून आतां मिरवेल ती आमी मसाल्याक बिसाल्याक वापरता मिरयां, ती झाडां आमच्या थंयसर आसा. ते रात एक्चुली ती आमी लावंक ना, पण थंयसर आसल्या कारणान ती मिरयेल थंयसर जर चावली बिली जाल्यार ती तिखट लागता. आनी समज तुमी सांगली आजोबा आज एक व्हरता रे आपणाक कितें कितें जाय म्हणून आनी समज ती हाडली जाल्यार ती हांगा जर हाडून तिखट लागता. सांगच्या पयलीं अशी बोल्सान घालून तुमी हाडली जाल्यार हांगा तरी पचपचीत लागता. म्हणजे इतले देवाचें सत्वय आसा. अश्यो आख्यायिका खूब आसा की माझ्या घराकडली स्कूटर चिगुळे म्हणून कर्नाटक आसा थंयच्यान तेणी चोरून येयली हांगा येवन घरा कडेन. आनी आमी पळयता जाल्यार स्कूटरूच ना. मागीर हांवें आजोबाक सांगलें की तूं शिमे भायर ती गाडी वचपाक दिवं नाका म्हणून. मागीर ते चोराच्या बापायक हाडलो हांगा. तेणी सांगलें शिमे भायर जर गाडी गेली तर तुमची गाडी गेली, कित्याक आपलो भुरगो चोरूच आसा म्हणून सांगलें तेणी, डायरेक्टूच सांगलें. मागीर पळय जाल्यार तो सांतिनीन पणजी आमकां ती गाडी मेळ्ळी. त्याच्या बद्दल म्हणजे पोर्तुगीज टायमाची खबर. तर म्हाजो मामा केळावड्या म्हणजे पयलीं डॅम जावच्या पयलीं तेन्ना म्हाज्या आवयच्या मामाच्या हातीन असो एक गुन्हो घडटा की तेका शिक्षा म्हणजे तेन्ना कितें पोर्तुगीज टायमार जसो गुन्हो तशी शिक्षा. म्हणून तो गुन्हो आपल्या हातून घडला हो लोकांक कळचो न्हू, कोणाक कळचो न्हू म्हणून तेणी अशेंच एक कर्नाटक शहरात बैलूड म्हणून गांव आहा, म्हणजे आमचो जसो राखणदार आहा तसोच थंय बी राखणदार आहा. तर तेणी ताका उलो मारून कितें सांगलें, आनी तेन्ना नवीन नवीन लग्न जाल्लो तो, की बैलूडच्या आजोबा देवा आपूण जे आपल्या हातून जे हे कितें कर्म घडला ते कोणाकूच कळचें न्हू, कोणाकूच तेजो थांग पत्तो लागचो न्हू. तर तेज्या बदल्याक आपूण तुका आपले जे पयले अपत्य आपल्याक जातले ते आपूण तुका दिता अशें म्हणून तेणी सांगलें. आनी जालें, ही खबर कोणाक काय कळोंक ना. गोवा स्वतंत्र जालो, पोर्तुगीजूय गेले आनी तेका पयले चेडूं जालें. म्हणटकूच तो जो काय कितें विधी आसतालो करूंक जाय आसलो तो तेणी करूंक ना. बरीच वर्सां जालीं तो बैलूडचो जो राखणदार आहा तो येता आनी चेडवाक घेवन वयता. मागीर ही सकाळीं उठून पळयता जाल्यार घरांत चेडूं ना. सगळ्या गांवांत सोदासोद जाता, सोयऱ्या धाऱ्या कडेन तेन्ना फोन बीन कांय ना, बरे रहदारीचेय बीन साधन ना, मोटरसायकली स्कुटरी कांय ना, आसली जाल्यार कोणा कडेन सायकल. मागीर खंयच काय हें कळना म्हणटकूच तेंच्यांनी असो कौल घेतलो जाल्यार त्या कौलाचेर कळ्ळें की ते बैलूडच्या आजोबान ताका हेला म्हणून. मागीर आतां हांचेर मोठो प्रसंग येयलो तर तेन्ना तेंच्यांनी आमच्या केरीच्या आजोबाक उलो मारलो आनी देवा आजोबा केरीच्या राखणदारा आपल्याक पाव आनी तुजें जर खरें हें आहा सत्व आसा जाल्यार तूं खरोच सगळ्यांच्या हेका हाकेक पावता जाल्यार आपल्याक पावणे आपले चेडूं आपल्याक परत हाडून दी. तर अशें सांगलें तेणें. आनी एक 2 दिसांनी अशेंच सकाळीं उठून पळयता जाल्यार चेडूं तेच खोपटेंत आसा. चेडवाक बरो जावपाक म्हणजे सामान्य मनशांत येवपाक बरें एक 2-3-4 म्हयने अशें वयता. आनी ते सारकें जेन्ना नॉर्मल जाता तेन्ना घरची विचारता ताका बाय कितें जालें सांग पळोवया. तर ते सांगता जेन्ना आपल्याक तेणी हेलें तो आपल्याक खांदार बसयतालो, खावपाक आपल्याक केळी चिरमुले दितालो, आपल्याक सगळे लोक दिसताले पूण ती कोणाक दिसनासली. मागीर ते सांगता की आनी तेज्या सारकोच बरो मोठो एक कोण येयलो आनी तेंच्या भितर बरी हें जाता, झगडी जाता, फायट जाता आनी तेतून तो पराजीत जाता आनी तो आपल्या हितून वयता सिमेर. आनी हो मागीर आमचो आजोबा तेका चेडवाक घेता आनी परत तेंच्या घरा कडेन हाडून दवरता. हाल्ली सुद्दां एक व्यक्ती येता आनी म्हणटा आपले 25 लाखाच्यो वस्ती जाल्यो आनी आमकां तो सांगपाक लागलो अशें अशें. आमी म्हटलें नमस्कार रे तूं आजोबाक जावन सांग म्हटलें. तो वेग जाता आनी म्हणजे हालींची ही पयलीं खूब वर्सां पयलीं बी न्हू, हालीं सादारण 2-3 म्हयन्या पयलींची. आनी ती व्यक्ती येवन सांगता कारण आपल्यो 25 लाखाच्यो वस्ती हाडल्यो. आमी ताका सांगता थंय जाल्यार नमस्कार कितें दिवपाचें आजोबाक तुज्या मनान येता तें सांग आनी तूं चल, पण ताका तूं आतां आठवणीन तेजें दिवपाक जाय. तो वयता जाता आनी सांगता ताका तर आपल्यो 25 लाखाची वस्ती आसता आनी बाबा आपूण तुज्या पांया कडेन इल्लो आसा तेन्ना आपल्याच्यो वस्ती मेळपाच्यो म्हणून. हो गेलो
परत तो 15 दिसांनी रिटर्न येता ती व्यक्ती आनी ती म्हाका म्हणटा की आपल्यो वस्ती मेळ्ळ्यो कश्यो मेळ्ळ्यो तर आपल्या घरातल्या मोलकरणीन व्हेल्ल्यो म्हणटा आणि त्यो आपूण व्हेल्या कारण तुम्ही ज्या प्रमाणे सांगला त्या प्रमाणे आपण गेल्यान आजोबान आमकां अशें सांगलें आजोबा कडेन आमकां मेळटल्यो ही जाल्यार तिका कानार गेली आनी तिच्या कडेन चावी दिली आणि आमी म्हणटा भायर सरली 2 दीस घरा येवंक ना चावीच तिच्या कडेन दिल्या कारण तिने ती वस्ती हाडली आनी घरात दवरल्यो आजोबाच्या बियान आणि ते 25 लाखाची वस्ती मेळ्ळ्यो म्हणजे अजूनय लोकांची कामां जाता म्हणजे पयलीं जातली ती नाका खूब हजारो वर्सां पयलींच्यो नाका आतां हालींच्यो सुद्दां आतां गजाली आमच्यो अश्यो आहा सादारणशी 29 वर्सां पयलींची गजाल माझी आई जेन्ना रातच्या टायमाचेर वाल्ली म्हणटकीर गांवचे लोक सगळे एकत्रीत येयले आणि म्हाका म्हणपाक लागले आयजच तिका आमी हें करुया म्हणल्यार दुसरे दीस कितें तरी सण आसलो ताका लागून आयज मातशी दहन केल्यार बरें आसलें म्हणपाक लागले म्हणटकीर आमी ते सगळे गांवचे लोक जेन्ना एकत्र येयले म्हणटकीर हांव म्हटलें काय बरें तर करुया म्हटलें आमच्या गांवांत ते एक शॉप जो आहा त्या शॉपाचेर तेन्ना केरोसीन मेळटलें म्हणून तो केरोसीन जाय म्हणून हांव केरोसीन हाडपाक वयतलो वरां जाल्ली सादारणची 3 म्हणजे 3 एक 10 मिनटां 20 मिनटां अशी कमी पडली तो प्रहार सारको आणि हांव त्या रस्तो क्रॉस करूंक म्हटल्यार तोंडा फुडें असो म्हाजे तो म्हणजे तेणी म्हाका मुद्दम हें करूं तो येवपाक असो आनी हांव मातसो त्याच टायमार वचपाक असो आनी जबरदस्त म्हाका तो असो सारको म्हणजे तुमी आसा तितल्या डिस्टन्साचेर सारको असो लांबच्या लांब असो सफेद कपडे हातींत दांडो आनी हांवें ताका बघलो सारको आनी तेणी म्हाका पळयलो सारको असो आनी आतां म्हाका कळ्ळो न्हू आतां आमचो आजोबाच ना इतले रातच्यो कोण आनी इतलो व्हडली व्यक्ती म्हणजे भयंकर मोठी सारकी अशी अर्दाण अशी म्हणटकीर व्यक्ती म्हणटकीर हांवें ते झपकर उडय मारली रस्तो क्रॉस केलो आनी ते शॉपवाल्याक उलो मारलो आनी आरे दार उगड म्हणजे तो बेगी बेगी भायलो कितें जालें काय ना रे म्हटलें म्हाका मातशें केरोसीन जाय आसलें अशें आई हाडलें तर म्हणालो अशें म्हणजे असो दिसला पूण उलोवप जालो पयलीं जाणटे खंय उलयताले बी म्हाजो स्वताचो आजो बिजो तेज्या वांगडा उलयतालो असोय बी अनुभव आसा जो कोण श्रद्धेन आमच्या केरीच्या आजोबाक उलो मारता की आजोबा आपण खरोखर संकटात सापडलो आपल्याचे अरिश्ट येयला आणि ह्या अरिश्टांतल्यान ह्या संकटांतल्यान आपल्याक भायर काड आपलें निवारण कर असो म्हणून जेन्ना तो उलो मारता तेन्ना खचितच आजोबा तांकां त्या लोकांक पावता आणि त्याची जे दुख्ख कितें आहा पिडा आसा ती निवारण करता आणि अशें करून आमकां बी आतां हांवूय देवळा कडेन आसल्या कारणान म्हाका बी लोक खुबशे सांगता आपूण असो सवलयल्लो आणि ते आपूण जे सांगलाले ते आतां दिवपाक येयला आजोबाच्या चरणाचेर आपूण ते रुजू करता म्हणून सांगपाक म्हटल्यार तर आजोबा हो जो आसा आमचो तो सगळ्यांच्या हाकेक पावणारो आसा कोणाक तो निराश करिना कसलें काम आहा ते तेजे करून दिता आणि अशे प्रकारे हो आजोबा जो आमचो आहा खरोच श्रेश्ठ आहा लोकांच्या पिडीत जो कोण आहा जो दुख्खी कश्टी आहा तेंच्या हाकेक धांवून वचोन तेंचे तो दुख्खाचें निवारण करता.